Ergan tuka sumiya Jesu, hoglap tuka sumiya Jesu. Jesu Krista te mogaच्या भाव भयणीनो, बापो फ्रँकलिनकरचे मोगाच्या रेकाद आज डिसेंबराची तारीख 20/9 डिसेंबर 29 ख्रिस्त जयंतीच्या आठवड्यांतल्या आयतारांत आमी आसाव. जेजू मोरी जुजे हांच्या पवित्र कुटुंबाची परब आमी आचरण करता. तर आमी मागया सर्वेस्पर बापा अगणित काकुळदारा तुका अर्घ होगळापांनी वाखाणी दिता. आज पवित्र कुटुंबाची परब आमी आचरण करतना आमची कुटुंबाय तुका समर्पण दिता. आमच्या कुटुंबाचेर दया दाखय. आमच्या कुटुंबा पवित्र आत्म्यान भर. आमच्या कुटुंबात अशी अस्कर काय पयस कर. आमची कुटुंबा पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भरून तुका साक्ष जावन दिता. आयचे वाचप आयका सारखे आनी आमी ते नियाळतना ते आमच्या जिविता समजा सारखे तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमच्या वयर तूं वोत आनी पवित्र आत्मो आमकां सताच्या वाटेन तो चलो दी. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप आवस्वर 3 ओळ 2-7 12-14 सिराक chapter 3 verses 2-7 and 12-14. भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय म्हूण सर्वेस्परान आदेश दिला आनी पुतांनी आपल्या आवयचे हक्क मानून घेवंक जाय म्हूण थारायला. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचे पारीकपण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिर्वे जमयतल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या काश्या भुरग्या उदेशी संतोष मेळटलो आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव तें आयकतलो. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आवक मेळटलें. जो सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता तो आपल्या आवयक संतोष बरीत करता. म्हज्या पुता तुज्या बापायचे उतर प्रायर ताचो सांबाळ कर. तो वांसा पर्यंत ताका दूख दिनाका. ताच्या गिन्यान अस्कत जायत जाल्यारय तूं ताका सोंसणीकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी घटाय आसा म्हूण ताची बेपारवा करिनाका. कित्याक बापायक दाखयल्लो मैपास केदीस विसरोन वेसोना. भागार तुज्या पातकांचे फारीकपण घेवंक तो उपकाराक पडटलो. सांत पावलोन कोलोसेकारां बरयल्या पत्रांतलें वाचप आवस्वर 3 ओळ 12-21. भावा भयणीनो, देवान विसून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून काणवळायेचे, दयाळायेचे, दिनपणाचे, मोवाळायेचे आनी सोंसणीकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोवंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात तें बक्षणे सोम्यान तुमकां दिलां त्या बक्षणे बरी जावं. पूण ह्या सर्व गुणां प्रास चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. मोग हे शगुण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजान उदंड बरोवन आसूं. खरें जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बोधबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करन तुमच्या काळजान तावन देवाक अर्घां दिया. उतरान जावन करनेन जावं जें कितें तुमी करता तें सक्कड सुम्या जेजूचे नांवी करा. ताचे मरिफात देवा बापाक अर्घां दिया. पोतिणीनो, तुमच्या पतींक तुमी काळजाया. सुम्यातय तुमकां तें सहज जाल्लें. पोतिनो, तुमच्या पत्नीचो मोग करा आनी तांकां कठिणायेन चलय नाकात. भुरग्यानो, सर संगतींनी तुमच्या वडिलांक काळजाया. हें सुम्याक खरेंच मानता. बापायानो, तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेंच चिडय नाकात आनी ती बिजूड जावंक कारण जाय नाकात. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. सर्वेस्पराक जय जय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आवस्वर 2 ओळ 40-1-52 Luke chapter 2 verses 41-52.
वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काच्या परबेक जेरुसलेमाक वेताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्षाचे बरीस ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी परताना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतच रावलो. हे ताची माय बाप नेणा जाली. तो पळणाऱ्यांच्या पंगडान आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट सोलून ती पाटी आयली. उपरांत ताणी आपल्या सैर्या आनी वळखीच्या मोदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक पाटी गेली. 3 दिसा उपरांत तो तांकां देवाळान मेळ्ळो. शिकोणदारा बसून तांचे आयकून तांकां सावालां घालनासलो. आनी ताची सावालां जापी आयकले सुमेस्त ताच्या जाणटिकायेक विस्मीत जाल्ले. तांकां थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तोवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड कधी दुकान तुका सोदून आसल्या. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात? ताणें उलयलेल्या त्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे सांगता नाजरेता पाठी आयलो. तांकां तो काळजावन जियेलो, पूण ताचे मातेन ह्यो सर संगती आपल्या अंतस्करणान जागोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. आज आमी सर्वेस्परा देवाक मानवली जायजय, आमच्या आवय बापयकी मानवली जायजय आनी जाणवायेन आमी बरो जाय. जाणवाई देवाचें वर्तें देणें. मुखाच्या भावा भयणीनो, आज भाग्यवंत कुटुंबाची परब. आनी भाग्यवंत कुटुंब ह्या पवित्र कुटुंब जुजे मोरी जेजू. आमची कुटुंबां ह्या कुटुंबा सारकी जायजय. तर कुटुंबाचें महत्व कितें, कुटुंबान जिवीत कितें आनी कुटुंबान आमी कशें चलजय त्या विशयान आमी नियाळ करूंक वेतले. कुटुंब देवान रचलें आनी भाग्यवंत कुटुंब आज आमी पळयता देवाचे आशिर्वाद. बाप पूत पवित्र कुटुंब, पवित्र त्रिनाद या भाग्यवंत त्रिनाद म्हणटा आमी. आनी आज आमी ह्या संवसारान येवकारान देव ताणें आमकां दिला जीव. तो जीव आमच्या आवय बापूय मरिफात. तर कुटुंबांत आमकां जुआंव पौल दुसरो सांगता, पापा, कुटुंब एक ल्हान इगर्ज माता, डॉमेस्टीक चर्च. बापोय आवय आनी भुरगीं. आज एक समाज जाय जाल्यार कुटुंबां जाय. सबार कुटुंबां शिरवून समाज जाता, एक समाज संवसार जाता. पूण आज समाजाच्या ह्या जिविताचेर या आमच्या जिविताचेर कोणें दाड घाल्या? संवसारान एकसुरपण या इंडिव्हिज्युअलिझम हांव म्हज्या म्हणल्यान. तशें आज आमकां कुटुंबा जिविताचें महत्व ह्या दिसांनी आमकां वगडावन घेतलेले बरी दिसून येता. आज कुटुंबाचें महत्व, आतां कुटुंबांत आमकां आदार कामे आमची आवय बापूय. आतां जेजूय देवाचो पूत जाल्यारय देवान जुजेक आनी मोरयेक विंचलें, आशिर्वादीत केलें. आमच्या आवय बापूयक देवान विंचलें, आशिर्वादीत केलें, तांकां सांगाता घालें. त्या खातीर सिराकाचो ग्रंथ 3रो वस्वर 1 ते 16 पर्यंत आमकां सोबीत रितीन सांगता, आमी आवय बापूयक मान दिजय, म्हणजे गौरव दिजय. कित्याक बापूय आनी आवय आमकां दिल्लें वर्तें देणें जावन आसात. त्या खातीर पयल्या आवस्वराच्या मिल्ल नियाळ करचो जाल्यार, पयल्या वाचपाचो नियाळ करचो जाल्यार हे वाचप आमकां सांगता, भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय म्हणून सर्वेस्परान आदेश दिला. पळया, इट्स अ कमांडमेंट. हांवें म्हज्या बाबाक, या पप्पाक, या डॅडीक हांवें कितें जायचें? मान दिजय, गौरव दिजय. तांकां हिणसूचें न्ही, तांकां दणसूचें न्ही, तांचे विरोध उपराटचें न्ही. हो सर्वेस्पराचो आदेश.
जर हांव सर्विसपरच्या आदेशाक हांव येता हांव ताजो उपदेश मोडटां. पुतांनी आपल्या आवयची हक्कां मानून घेवंक जाय म्हणटा आयलां. पळय, आवयची हक्कां पुता वयर आसात, भुरग्यां वयर आसात. ती गजाळी आमकां पाड आसनात. आमचें जिवीत बऱ्या वाटेक सबार फावटी कितें जाता, टिनेज प्रायेक येता आसतना आवय बापूय हांव न्हू इल्लें पयसूचें, विरोध जावचें सक्कड आमकां दिसून येता. कित्याक संवसारी वडणी आनी आकारशाण आमचे भितर घरशाण जातना आमी आवय बापूयक लेखी नांव. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचें पारीपण दिता. पळय, द रेस्पेक्ट हॉनर दॅट यू गीव इज अ रिपेंटन्स फॉर सिन्स. म्हणजे तुजी पातकां तो बक्षिता. तो दिर्भे जमयतले मनशा बरी ताका आशिर्वादीत जाता. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या काशा भुरगे उदेशी संतोष मेळटलो. ही वील हॅव अ हॅपिनेस थ्रू हिज ओन चिल्ड्रन. पण आमचें जिवीत अशेंच उरना. ल्हान जावन वाडोवन वेतना आमकांय भुरगीं बाळां जातात, आमकांय कुटुंब बांदूंक आसता. आमी कशें पळयलें आवय बापूयक तशींच आमची भुरगीं बाळां आमकां पळयतात. त्या खातीर कित्याक आमी दिसय गौरव बायबल आमकां सांगता हें देवाचें एक देवाचो एक उपादेश. तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव आयकतलो. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ल्हान भावूक मेळटलें. ल्हान भावूकू आमी आवय बापूय दिवच्या मानाचेर वंदून आसा आनी आमी तांकां आमच्या मागणी आयकत जाय. आमी तांकां मोगान पळय जाय, गौरव दी जाय, विधेय जाय जाय. जो सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता, जो सर्वेस्पर असो मोग आसा तो आपल्या आवयक ह्या बापायक संतोष बरीत करता. आनी आमकां एक एडवायस दिता सिराक, म्हज्या पुता तुज्या बापायचे उतर प्रायर, बापाय आवयचे उतर प्रायर तांचो सांबाळ कर. आज घर जाय, आस्त जाय, पयशे जाय पयल्या नांवान येतात, पूण आवय बापूय नाकात. कितलीशीं आवय बापूय पळोवंक गत ना. घर जागो वांटे जातना आवय बापूय वांटे केल्लीं आसात. मंगोच्यो भाव भयणीनो, घर जागो पयशे खाले वांटे करा, आवय बापूयक वांटे करूं वचनाकात. कित्याक आवय बापूय ते व्हडले आशिर्वाद दुसरे ना. घर जागो नासावन येतलो. आज कितल्योश्यो आवयो आपणाच्या हांतुरणार रडोन आसात. म्हजी भुरगीं म्हाका फोन करनात, म्हजी भुरगीं म्हाका पळोवंक येनात. आसा संवसारांत कितलो टायम आसा, खंयच्या खंयच्यात टायम वेस्ट करता. दिसाक एक 10 मिनटां आपणाच्या आवय बापूय कडेन उलोवंक थोड्यांक फुटवना. हांकार कितें म्हणचे म्हण कळना हल्यांक. आनी त्या खातीर बायबल सांगता तुज्या आवय बापूयचो उतर प्रायर तांचो सांबाळ कर. थोड्यांक मोग येवचो त्या दाडा तांच्या कडेन कितें आसतलें आसल्यार मात्र. मंगोच्यो भाव भयणीनो, हें आमकां चॅलेंज पंता उफाना ह्या आधुनीक संवसारांत. सबार थिंग्स आसूं बरो मतींत. एक दीस आमी हो संवसाराच्या पयण मुग दिता, हांव देवा लागीं वेता, झोंपरो तुमी आवय बापूय जावन आसात. ती वाचता पर्यंत ताका दूख दिनाका. आज म्हज्या आवय बापायन दूख दिलां गी. थोडी आशेंच दूख दिवंक, जल्मल्यांतच दूख दिवंक. हें ट्रॅजेडी, दुरंत. तांचे गिन्यान अस्कत जायत जाल्यारय तूं ताका सुस्निकायेन समजो. इसारल्यान इसारतात, सांगल्यान सांगतात, तांकां उडास उरना. तूं तरणाटी जावन आसाय, ती 80 वयर जावन आसात, तांकां उडास उरना. आज सांगलें फाल्यां उडास उरना. ताचे गिन्यान अस्कत जाता. ल्हान आसतना तुजें कांय गिन्यान नासलें. 4-5 वर्सां आवयन पळोवनाय, बापायन पळोवनाय. हांव पळयता कशी सक्कड आवय बापूय आपणाच्या भुरग्या खातीर कितें सक्कड करतात. तूं सोंसणीकायेन तांकां समजून घे. आज गरजेचें सोंसणीकायेन समजून घेवचें. सोंसणीकाय ना जाल्यार तांणी उलयलें आमकां इरिटेशन जाता. ग्रेटेस्ट गिफ्ट पेशन्स आमकां जाय जे लायफान. मोग आनी पेशन्स. तुका भलायकी आनी घटाय आसा म्हणून तूं तांची बेपरवा करिनाका. कित्याक बापायक दाखयल्लो मैपास केदींच विसरून वचना. आनी तें तुज्या पातकाचें पारीपण दिवंक उपकारा पडटलो. ज्या कोणांनी आवय बापूय पळयला, हांवें पळयलां म्हणजे लायफान, तांकां देवान मस्त आशिर्वाद बेसांवां दिल्यांत. सोंपरो तांचें तें उणें पडना, अस्कत काय ना म्हण हांव सांगना. थोडे फावटी पिवंडो बापूय, पिवंडी आवय, आमकां दुखोवचे आवय बापूय आसतात, ना म्हणना. पूण जाल्यारय देव कितें म्हणटा, ताणें तुका दिल्ल्या जिविता खातीर तूं कितें फाटीं दिवंक शकता. सिराकोचो ग्रंथ तुमी वाचा, 7व्या वसरा सांगता. ताणें आमकां जीव दिला. अबॉर्शन लगड काडून उडोवना.
त्या खातीर आज तें पुरो मोतीन दवरचें न्ही. बघा आज हांव तूं वाचून आसा जाल्यार तांच्या वरवीं तुजें थंय बरेंपण आसूं दी. डिफीट द एनिमी विथ युअर गुडनेस. रोमन्स 12:21 रोमाकारा बरयलें पत्र 12 21 वोड सांगता, ಕೇಡಿಗೆ ಸೋಲದೆ ಒಳಿತಿನಿಂದ ಕೇಡನ್ನು ಸೋಲು, बोरेपणावर वायटाचो पाडाव कर. तूं वायट करूंक वचनाका. आज मोगाच्यो भाव भयणीनो, मनशाची मोत सारकी ना जाल्यार, ती पिरकी जायत जाल्यार ताका कोणेय बूद सांगूंक बारीक कश्ट. त्या खातीर आज आमकां देव जाय, देवाचें उतर जाय, देवाचें सोडवण जाय, देवाचे आशिर्वाद जाय, देवाचें बेसांव जाय. आनी आयच्या अंतर्गितान आमी आयकलें, तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. वय सर्वेस्पराच्या घरांत रावचे मनीस ते निजाकी बागी. सर्वेस्परा घर म्हळ्यार कितें? आमचें घर आसा तें सर्वेस्पराचें घर, देवान दिल्लें आमकां घर. ताच्या घरांत आमी आसा, त्या खातीर आमी मागण्या करता, वांजेल वाचता. जर तर आमी मागण्या करता, वांजेल वाचना, थंय सर्वेस्पराचें प्रसन्नता ना, आमकां आशिर्वाद ना. ती कुटुंबां जायना, ती घरां जावन मात उरतात. म्हाका भाव भयणीनो, आमची घरां बाराय न्ही, 24 hours पिवन पडची, 12 जावंक नजो. अथवा असलील नाका जाल्लें करचें जागो जावंक नजो. देवाच्या आशिर्वादान बेसावाचें कुटुंब जाय जाय. घरा आयिल्ली पांय दवरतना कुटुंबान करपाचो अनुभव जाय जाय. त्या खातीर आज कुटुंबां सारकें करचें फेस्त, कुटुंबां जिविताचें फेस्त. सा पावलो कोलोसेकारा बरयल्या पत्रांत सांगता, देवान विसून काडलेली परजा तुमी. तुमची कुटुंबां देवान विसून काडलेली, देवाक मोगाची तुमी. देखून आमच्या कुटुंबा जिवितांत कसले गुण आनी शगुण आसा जाय. कुटुंबा जिवितांत म्हळ्यार वैयक्तीक आमच्या जिवितांतय आसा जाय. कसले कणवाळायेचे, दयाळायेचे, दिनपणाचे, मोवाळायेचे, सोंसणिकाचे काळीज आमकां आसूंक जाय. म्हळ्यार कणवाळाय आसा जाय, दयाळाय आसा जाय, दिनपण आमचें तें आसा जाय, मोवाळाय आसा जाय, आनी सोंसणिकाय आसा जाय. एकामेका सोंसून व्हरा. सबार संगत्यो आसात, ना म्हणना, फाटल्या वस्तिल्ल्यार हाडांत मेळटात. आनी एकामेका दूस संवकारान आसा तरी एकामेका बोगशिया. बोगसणें देवाचें वर्तें देणें. तुमी दितात तें बोगसणें. कशें सुमया जेजून बोगसणें दिलें सगळ्या काळजांत, सगळ्या मनांत, तशेंच जावन दी. तें सर शगुणाप्रास वर्तें खंयचें तुमी दिवचें बोगसणें. आनी सर शगुणाप्रास वर्तो जावन आसा मोग. आनी मोग हो शगुण संपूर्ण करता. आनी तो सांगता आमकां, क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं आनी तुमकां समाधान एका पोवणें मेळना. उपकारी मोनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजान उदांड मापान भरूं. खरें जाणवायेन एकामेका शिकया, बोधबाळ सांगा. तुमी कितें करा, किर्तनांनी, गितांनी, आत्मीक काव्यांनी गायन कर. तुमच्या काळजान देवाक अर्गां दिया. उतरान जावन करनेन जावन तुमी करता सक्कड सुमया जेजूचे नांवी करा. ताच्या मरी फात देव बापाक अर्गां दिया. आज ह्या कुटुंबा जिविताच्या फेस्ता दिसा सुमया जेजू मरी फात आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या बाप्पा मम्मी भाऊ भावडा खातीर, बाब माई खातीर, आमच्या कुटुंबा जिविता खातीर देवाक आमी अर्गां दिया. तो सांगता, कुटुंबाचे वर्तो सांदो पती आनी पत्नी. पतीनो तुमच्या पतींक काल जावन साला, पत्नीनो तुमच्या पतींक काल जावन चला. सोम्यतय तुमकां सहज जाल्लें. पतीनो तुमच्या पत्नीचो मोग करा, तांकां कठिणायन चलयनाकात. हे दोनी नाण्याचे मोग आनी विधेयपण एका नाण्याची दोन मुखां ती. त्या खातीर पती पत्नी ती आवय बापूय जातात, कुटुंब जातात. त्या खातीर पती पत्नीचे जिवीत आशिर्वादाचे जायचे, बेसांवाचे जायचे. आनी भुरग्यांकय सांगता, भुरग्यांनो सर संगतींनी तुमच्या वडिलांक काल जाया. जेजू मोरयेक आनी जुजेक काल जालो. हें सोम्या खरेंच मानता. ताचें कालतेपण देवान मानलें. बापायनो तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेन चिडयनाकात, इरिटेट करनाकात, ती बिजूड जावंक कारण जायनाकात. त्या खातीर आवय बापायक जबाबदारी आसा. भुरग्यांक कशें सांबाळीचें, पळयचें, तांचो कसो मोग करीचें आनी तांकां कशें करेक्शन करीचें. कशें मोरयेन आनी जुजेन त्या परब्या वेळार जेजूक करेक्शन केलें. आमी हांकां आणलें, पूण ताणें सांगलें, हांवें देवळा कित्याक तुमी हांकां आणल्यात, हांवें हांगा आसा जें देवाचे कुशीन हें. पूण जाल्यारय तो तांकां विधेय जालो, काल जालो. तांच्या सांगाता तो गेलो आनी विधेयपणान कालतेपणान तो आसतना जाणवायेन तो वाडलो. देवान ताका विशेष आशिर्वाद बेसांव त्या पवित्र कुटुंबाक दिलें. मोगाच्यो भाव भयणीनो, आज आमची कुटुंबां जाणवायेन बरोवन दीत, मोगान बरोवन दीत, त्यागान बरोवन दीत. आमच्या कुटुंबान तुटाफूट आसा जाल्यार, आमच्या कुटुंबान द्वेश आसा जाल्यार, आमच्या
कोणाचे कुटोंक तुटोंक फुटोंक हांव कारण जायन जाल्यार थोड्यांकेच काम दुसऱ्यांची कुटुंबां पाड करची नाश करची पळय कोण दुसऱ्यांक पाड आशेता दुसऱ्यांची कुटुंबां पाड करता ताचेंच जिवीत पाड जाता पिड्ड्यार जाता असली गणितां हजारांनी आसात. त्या खातीर आज आमकां समजणी आसा जाय आमकां खरी समजणी भगिवन तूं कुटुंब आज दिता. पळया झुजेक नितीवन मनीस तो पळया मोरयेक कितली कालती पोतीण भाग्यवंत ती पळया जेजूको तांच्या सांगाता तो जियेलो सुतारेचें काम करतलो आवय तिसल्यान वस्तुरांचें जावं पुरो निट्टींग टुगेदर म्हणटा हांव आतांत काम करचें वस्तुरां करची तें करताली. त्या दुबळ्या कुटुंबांत माया मोगान ती जियेली. माया मोगान ती जियेत आसतना साल्वासावाच्या वाटेन ती समकली. साल्वासावाच्या वाटेन समकतना जेजू दोरी साल्वासा आमकां फावो जातानाय ती सांगाता आसली. विशेष मापान मोरी माय जुजे ताजें पयलीं मूग दिलें. आज जावं पुरो तुजो बाप देवादीन जाला पप्पा देवादीन जाला या पोती देवादीन जाला पोतिणीन देवादीन जाला मम्मी देवादीन जाल्या देवा सांगाता तूं जिये. देवा अधीन ती आसात तुंय देवा अधीन ह्या संवसारांत आसतना जिये. देवा अधीन जिये जाय जाल्यार देवाच्या उतराची जाणवाय तुका जाय जाय पवित्रतेचो उजवाड तुका जाय जाय साक्रामेंतांनी देवाच्या उपदेशाचो उजवाड तुजे थंय आसा जाय. तोवळ मात्र तुवें जैत जोडूंक साद आनी तुज्या वाटेन कितेंच अडकळ येवची ना. आमी मागुया. सर्वेस्पर बापा तुका अर्गा मोगळपांनी वाखाणी दिता तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्थ हांवें परगट केल्या. भगिवन कुटुंबाचें फेस्ताचरण करतना कितलेशा कुटुंबांनी समस्या आसात. पती पत्नी मदें वेगळा सार पयस पयस आसात. विच्छेदनाच्या वाटेर ती आसात. तांच्या मदें तुजें समाधान देवन येवं दी. सर्वेस्परा कितलेशा कुटुंबांनी भुरग्याची देणे ना त्या खातीर रडोन आसात. कितलीशीं कुटुंबां आशिर्वाद जोडून आशिर्वाद मोडून आसात. तांचेरय तुजी दया देवन येवं दी. हे भगिवन कुटुंबाची कृपा हर एक कुटुंबांनी पती पत्नी मदें आवय बापूय मदें आशिर्वाद जावन येवं दी. जे कितें उणें पडलां तूं भरती कर दी. आमच्या कुटुंबां भगिवन कुटुंबां सारकें कर. कुटुंबां ताची विधवळी सर अनकार पयस कर अपार्थ पयस कर. एकामेका बाबावांनी भयणींनी मोगान जिवंक कृपा दी. आवय बापेक रेस्पेक्ट गौरव दिवंक कृपा दी. आवय बापेक अखेर स्वास पर्यंत मोगान पडोवंक कृपा दी. आनी जीव कोण उतर पर्यंत आवय बापाय तांचे रडणे तुका समर्पण दिता ग्राणे समर्पण दिता. सबारपोटी तांकां हलकूची उतरां अकमानाची उतरां भुरग्यांक हांव आयकतना ती सांगूंक भियेतात. सर्वेस्परा आवय बापायक केवल पळयल्या मात पावना तसलो गौरव मान दिवंक कृपा तांच्या भुरग्यांक फावो कर. ह्या सगळ्या संवसारांत असल्या कुटुंबांचेर आशिर्वाद घाल. आवय बापायचेर भुरग्यां मुलांचेर पती पत्नीचेर युवक युवतींचेर सगळे कुटुंब तुज्या भगिवन कुटुंबाच्या ह्या कृपेन नवें जावं दी आशिर्वादी जावं दी बेसावांनी बरोवन दी. कुटुंबांत ह्याचे पिडा शिडा हनकर बंदपस बंदड्यो भगिवन कुटुंबाच्या सक्तेवन बळवून महिमेवन कृपेन जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सुटका तांकां हांव घोशीत करता. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत जेच्या उतरां तुमकां भलायकी जेच्या रक्तान तुमकां सुटका. मग अशें भाव भयणीनो हो संदेश तुमी जाता तितल्या तुमच्या अंतरजाळांत ह्या सोशल नेटवर्कांत वांटून घेया. तीय देवाच्या आशिर्वादान बरोवन दित. तुमकां सर्वांक भगी संतोश बरीत भगिवन कुटुंबाचे फेस्त हांव मागता. सुवार्थ हांवें परगट केली खरें पूण हर एक दीस कुटुंबा खातीर आमी मागया. सगळ्या संवसारांत आसली कुटुंबां भारत गांवची कुटुंबां आमच्या राज्यांत जिवची कुटुंबां आनी आमची कुटुंबां हर एकली आशिर्वादीत जावं दी. आमच्या आवय बापूय भाव भयणी आनी जी आमकां ल्हानतावन आज पर्यंत आमचे फ्रेंड्स जावं पुरो टिचरां जावं पुरो कुटुंबां बरी आमकां तांणी मोग दाखयला तांचेरय आशिर्वाद देवन यो म्हणून आमी सदांच आमच्या तेरसा वेळारी मागया. आमेन.